नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। लायटीच्या खात्यात बायलो मीटर रीडर तापयता खुर्च्यो 38 मीटर रीडर घेतली। करता क्लार्काची कामा रीडिंग घेवंक भायर सरपाची ना तयारी। वर्साक 1.5 कोटी पगाराचेर खासा रिपोर्ट। ट्रायल बेसिसाचेर चलोवंक गोंयांत पोल्युशन फ्री बसेस सद्याक 3 रुटांचेर। प्रयोग यशस्वी जालो जाल्यार आनीक 35 बसी। गोयच्या ड्रायव्हरांक कंपनी दितली ट्रेनिंग। बाय इलेक्शनाक काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकार आनी रॉय नायकान पणजे वाळपय भल्ले उमेदवारी अर्ज। पणजे जीएसएमाचो आनंद शिरोडकारूय देवलो इलेक्शनाक। मेडिक्लेम पेशंटाक हॉस्पिटलां पातेना उधारी। टाटा मेमोरियलातूय क्रेडिट बंद। बिलां अडकल्ल्यान कोफुजावां। हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा सेक्शन लेटर दिता, ताजेर मागपाचे क्रेडिट। लायटीच्या खात्याचो आरटीआय एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटयेची विजिलन्स, मालमत्ता, सीसीएस, आर्माच्या लायसन्साची चौकशी। शेटयेचेर सरकाराचो धरबांध ना, इशू विधानसभेत। आणि शिखा पांडे आणि ट्रेसी फर्नांडिसाची मुख्यमंत्री पर्रीकारान केली तोखणाय। गोयच्यो चलयो क्रिकेटीक आनीक वयर काडटली म्हण शिखाक विश्वास। लायटीच्या खात्यान बायलांक मीटर रीडर म्हण घेवन ऑफिसांनी क्लॅरिकल कामां करपाक बसोवन दवरल्यात। 1996 सावन आतां मेरेन 38 बायलो मीटर रीडर म्हण घेतल्यात। मात आज मेरेन एकाय बायल मीटर रीडरान एकूय मिटराचे बिल मारिल्लें ना। स्वता पावर मिनिस्टरान विधानसभेत हो धक्को दिवपी म्हायती दिली। 20 खात्याच्या 10 डिव्हिजनांनी ह्या बायलां मीटर रीडरांचे पोस्टिंग केलां। दर वर्साक दर एका बायल मीटर रीडरा फाटल्यान सरकार सुमार 3.5 लाख पगार आणि बाकीच्यो फॅसिलिटी दिता। पळयात रिपोर्ट। 20 खात्यान मीटर रीडर महत्वाचे। सध्या बिलांचो गोंधळ ताकाच लागून घराघरांनी वचून लायटीच्या मिटरांचे रीडिंग काढून हाडप आणि मागीर ती बिलां करपाक दिल्यारूच लायटीची बिलां आणि सरकाराक येणावळ टायमार येवपाची। गोयच्या 20 खात्यात चडशे दादले मीटर रीडर, मात फाटल्या कांय वर्सांत बायलो मीटर रीडर भरल्यात आणि ऑफिसांनी बसोवन दवरल्यात। 1986 सावन आज मेरेन 20 खात्यात 38 बायलो मीटर रीडर। 1996 सावन आज मेरेन एकाय बायल मीटर रीडरान आपल्या पोस्टा प्रमाण काम केल्ले ना। एकूय बायल मीटर रीडर लोकांच्या घरांनी वचून मिटरांचे रीडिंग हाडूंक तयार ना। 38 बायलो मीटर रीडर ऑफिसांनी बसून क्लॅरिकल कामां करतात। सरकार वर्साक दर एका बायल मीटर रीडराचेर सुमार 4 लाख पगार घालता। 38 बायला मीटर रीडरांच्या पगाराचेर सरकार वर्साक सादारण 1.5 कोटी घालता। त्या भायर बाकीच्यो फॅसिलिटी वेगळ्यो। सद्याक 38 मीटर रीडरांक 10 वेगवेगळ्या डिव्हिजनांनी पोस्ट करून दवरल्यात। विभाग 1 5 बायल मीटर रीडर, विभाग 4 9 बायल मीटर रीडर, विभाग 5 3, विभाग 6 2, विभाग 7 4 बायल मीटर रीडर, विभाग 10 5 बायल मीटर रीडर, विभाग 11 5, विभाग 14 3 बायल मीटर रीडर, विभाग 16 1 बायल मीटर रीडर, विभाग 17 1 बायल मीटर रीडर। जर बायल मीटर रीडर घराघरांनी वचून मीटर रीडिंग करपाक तयार ना जाल्यार पोस्ट काढून इतले मीटर रीडर घेतले कित्याक हे मोठे प्रश्नचिन्ह। आणि आता इश्यू एक्सपोज जाला तेन्ना तांचे फुडें कितें? प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयांत रोखड्योच ट्रायल बेसिसाचेर 3 पोल्युशन फ्री बसी धांवतना दिसल्यो। बायोगॅसाचेर चलपी 1 आणि बायोफ्युअलाचेर चलपी 2 अश्यो 3 बसी सद्याक पर्वरे कदंबाच्या डेपोत दवरल्यात। जर हो प्रयोग यशस्वी जालो जाल्यार सरकार आनीक असल्यो 35 बसी हाडपाचो सरकाराचो प्लॅन। एक बायोगॅसाचेर चलपी आणि 2 बायोफ्युअलाचेर चलपी अश्यो 3 बसी गोंयांत पावल्यो। त्यो सद्याक कदंबाचे पर्वरी डेपोत दवरल्यात। कदंबाचो चेअरमॅन काल्लूसान सीएनजी बसींचो प्लान उलोवन दाखयलो। आता चीफ मिनिस्टर पर्रीकारान एक अनाउन्समेंट केलें ताणें की
buses will be operating with clean fuel. So मागीर CMan the meeting येयली Scania company म्हणून Scania from Swedish company आणि आख्या इंडियान फर्स्ट टाइम एपडी ती बस आसतली एट देर कॉस्ट Scania कंपनी कॉस्टाची आसतली ती आणि ते ऑपरेट करतले तेंचो ड्रायव्हर आसतलो आमच्या ड्रायव्हरा ट्रेनिंग करतले ते फॉर 3 months आणि दीस एक्सपेरिमेंट इज टोटली ऑन देर कॉस्ट आमचो गव्हर्मेंटाचो एक पयसो ना आमचो कदंबाचो एक पयसो ना आणि ही स्कीम एक्चुअली CMan तेंकड बसून फायनलायज केल्या वेर 3 buses will be there. 1 bus will be on biogas and 2 buses will be on biofuel. आणि मागीर लॉंग रन देखून आमचे हिंगा गार्बेज प्लांट हा एट सालिगांव ते प्लांटा देखून ते मागीर रिफायन करतले द फ्यूल फ्रॉम देर. सो इट विल बी ते केन्ना जातले तांकां तो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो जाल्यार ही 3 बसी घालून ह्यो समज 3 बसी सक्सेस जाले जाल्यार आनी एक 30 buses 30-35 buses मागीर ते लॉन्च करतले. आणि आमी डिसायड केला की एक बस चलतली फ्रॉम पेंजीम टू मारगांव आणि एक बस चलतली वास्को टू पेंजीम ओर वास्को टू मारगांव आणि एक बस चलतली फ्रॉम काणकोण टू पेंजीम. बस म्हारग पडटा मातशी ती बस इन्वेस्टमेंट म्हारग पडटा बट आमकां हेल्थ इम्पॉर्टंट आमचे एनवायरमेंट इम्पॉर्टंट वी ऑल्सो हॅव टू लिव लॉंगर. आमी आतां हाडल्या बसीस ती बसी रजिस्ट्रेशन पयलीं करपा जाय ते एक जालें. सेकेंड देन वी हॅव टू आस्क फॉर स्टोरेज फॉर एक्सप्लोसिव्स फ्रॉम द कलेक्टर वी हॅव टू आस्क परमिशन. आमी डिसायड केला की बसी ऑपरेट करतले फ्रॉम पर्वरीम. सद्या आमकां फ्यूल हाडपा जाय फ्रॉम कोल्हापूर वी हॅव टू गेट गॅस फ्रॉम बॉम्बे. सो दीस मायनर हिचीज आर देर बट देन इन द लॉंग रन इट विल बी गुड फॉर गोवा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इलेक्शनाक 19 दीस आसतना निमाणे काँग्रेसीच्या उमेदवारांनी अर्ज घाले एकदाचे. पणजे परिकाराच्या आड काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकार आणि GSMाचो आनंद शिरोडकार. बाय इलेक्शनाक काँग्रेसीच्या उमेदवारांनी निमाणे शुक्रारा उमेदवारी अर्ज भरले. वाळपय रॉय नायक आणि पणजे गिरीश चोडणकारान. GSMाच्या आनंद शिरोडकारानूय पणजे उमेदवारी घाली. पणजे काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकारान उमेदवारी अर्ज भरलो. गोंयभर आणि खास करून पणजी मतदारसंघात मनोहर पर्रीकर त्याच्या वृत्तीचे विरुद्ध प्रचंड असंतोष आसा. कारण गेल्या कितली वर्सांच तेजी जी फटिंगपणां तेजी जी यू टर्न्स आनी तेजे जे परफॉर्मन्स परत उतरां दिवन 5-5 वर्सांनी तीच उतरां परत दिवप हाचेर जनता कंटाळलेली आसा. हो जो निवडणूक आसा ही सत्याची निवडणूक आसा. जो खरें उलयता तेजी निवडणूक आसा आनी सदांच सत्याची जैत जाल्ली आसा. आनी म्हाका खात्री आसा पणजेचे लोक ह्या फावटी सत्या बरोबर रावतले. जेणे कोणें फटिंगपणां केल्लीं आसा पणजे लोकां कडेन केल्लीं आसा गोंयच्या लोकां कडेन आसात ह्या फटिंगपणाच्या विरुद्ध हें वोटींग जातलें. आनी हांव तसो व्हडलो न्ही मनोहर पर्रीकराक डिफीट करपा कडेन इतली ताकद म्हाजे कडेन ना मागीर तें सांगतना पूण म्हाजी जी एक सिन्सियरली हांवें काम केलां हॉनेस्टली काम केलां एक पार्टी बरोबर लॉयल रावल्लो आसा लोकां बरोबर लॉयल रावल्लो आसा त्या शक्तीचेर म्हाका दिसता गोंयचे मतदार जे आसा पणजेचे मतदार जे आसात ते म्हाका निवडून दितले. GSMाचो आनंद शिरोडकारूय पणजे रावला. ताणें शुक्राराच उमेदवारी घाली. राजकीय दृष्ट्या तांकां एकूच विशेषण लावचें पडटलें. मनोहरबाब पर्रीकर हे राजकारणांतले माफिया आसा. तांकां बेगींतल्या बेगीन जर घरांत हाडलें ना जाल्यार पूर्णपणे आतां डेमोक्रेसी जी आहा ती संघटन येयल्ली आसा. पूर्णपणे डेमोक्रेसी जी आहा ती काबार जातली गोंयांत. आनी म्हणून खूब थकल्यात ते तांकां बेगीन विश्रांती दिवपाची गरज आसा. आनी अनेक नव्या लोकांक पणजेंतल्या राजकारण करपा खातीर आनी पणजेची सेवा करपा खातीर संदी दिवपाची आसा. आणि शिवसेना या पक्षाचा या उमेदवारीला पूर्ण पाठिंबा आहे. आणि गवताचा राज्यवृक्ष होऊ शकतं हे आश्चर्य मनोहर पर्रीकरांनी गोव्याला दाखवलेलं आहे. म्हणजे तत्वच्युत कार्यकर्ता हा कसा वागतो सत्तेसाठी त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण त्यांनी लोकांसमोर ठेवलेलं आहे. आणि त्यामुळे या निवडणुकीत गोवेकर मनोहर पर्रीकरांना विश्रांती घेण्यासाठी घरी पाठवतील अशी आशा मला वाटते आणि विश्वासही वाटतो. रवी म्हणटा फाटली 40 वर्सां सत्तरीत काँग्रेसीचेच लोक आसात मात विकास जाल्लो ना. We are very confident the people of Valpai constituency will stand with the Congress party to defeat the
the most opportunist politician of the state. He has taken the people of Valpai and granted for his personal desires. आम्ही आता हांव खेळ्यांनी पळयलें सगळें ते तो सगळ्या विलेजींनी गेला म्हणजे सगळ्या तो सगळ्या हितून भितर सगळ्याक भोंवला पांयांनी भोंवला जे कडेन थोडे कडेन रस्तोच ना फातरार बेश्टे आसा आनी लायटी ना पण अशें तरेन तेंचे लोकांचे हांगासर प्रॉब्लेम आसा आतां ह्या 42 वर्सांक आमचे हांगा लोक आशिल्ले निवडून येयल्ले आशिल्ले पूण हांव नकळो कित्याक लागून जावना आमी कोणा ब्लेम करिना आतां फुडें आतां तेणी हें करपाक जाय कंपनी आय 100% कॉन्फिडंट वी आर विनिंग कित्याक 2017 पळय मॅन्डेट जो आसा पळय फाटल्या मार्चाच्या तुमी पयलो आसतलो इट वॉज फॉर काँग्रेस सो आफ्टर 2 months अगेन इलेक्शन इज कम सो इट इज फॉर काँग्रेस ओनली सो BJP आनी खंय चान्स ना तुमी जाणा आसतले कितले मार्जिन तुमचे टार्गेट मार्जिन कितले आसा लोक डिसायड लेट पीपल डिसाइड डेवलपमेंट ऑल द वेज रॉय विश्वजिताक हारयतलो हातूंत दुबाव ना कारण बापायच्या कामाची पुण्य आसा लोक ताका बहुजन समाजाचा नेतो म्हणून मानतात आनी बहुजन समाजा खातीर रवी नायक वावुरला ताजो आशिर्वाद आसा आनी त्या आशिर्वादान तो जिखून येतलो. इतले मजगती सांगेचो अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकारान विश्वजीत राणेर घाल्ली अपात्रता याचिका सभापती प्रमोद सावंता कडेन पावली. सभापती मुखार दोनूय पार्टी आदोगातांक घेवन पयले खेप अपियर जाल्यो. वकालतनामे दिल्यात. सभापतीन केस 4 सप्टेंबराक दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.